आम्ही फाल्यां 26 तारखेर आख्या देशाच्या कामगार आणि शेतकारां बरोबर आम्ही तांकां सपोर्ट आणि आमचो तेंको म्हणून फाल्यां ऑल इंडिया एजिटेशना बरोबर आमचो आझाद मैदानाचेर आमचे कामगार फाल्यां उपस्थित आसतली तांची कांय सार्वजनीक आणि देशभर चळवळ चल्ला कामगार वर्गाची आणि त्याच बरोबर शेतकारांची। तुम्ही जाणात कोविड जेन्ना ही पिडा पॅन्डेमिक आख्या देशभर पसरतली तेन्ना बीजेपी सरकारान NDA सरकारान एक कायदो केलो, एक न्ही 3 कायदे केले शेतकारां विरुद्ध आणि ताका लागून इन 2019 शेतकार दिल्लीच्या बॉर्डरीचेर येवन 13 म्हयने आपली चळवळ चलयली आणि त्या शेतकारांच्या चळवळींतल्यान खूबशे शेतकार मेले तरी आसतना सरकाराक कसलीच तांचे बद्दल करुणा किंवा कंपॅशन येवंक ना। शेवटाक 13 म्हयने चळवळ जातकूच जेन्ना इलेक्शना लागीं पावता प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ताणें शेतकारांक आपयले आनी सांगले ते 3 काळे कायदे शेतकारां विरोध केल्यात ते आपूण फाटीं घेता।